नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। जिता खातीर मंत्रीपद मागलें म्हणून सुदिनाच्या पोटान दुखलें। भंडारी समाजाचो फुडारी संजीव नायकाचो सुदिनाक प्रस्न। सुदीन म्हणटा मोगोपाच्या मंत्रीपदाच्या निर्णया विशीं संजीवाक ना म्हायती। विजया भशेन आलेबाय कोलेबाय घेवन पक्ष घडोवंक ना। स्वताचे कार्यकर्ते घडोवन तांकां आमदार म्हणून हाडले वेचून। मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकाराची विजयाक जाप। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली गुरुपौर्णिमा। विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांची ओवाळणी करून दिली गुरुदक्षिणा। सत्तरीच्या गवाणे वाठारांत विधवा बायल आपले 4 भुरग्यां सयत कितलीशीच वर्सां जाली खोपीत काडटात दीस। लायटीची सुविधाय ना। दिसवडो आनी पेन्शनाच्या पयशांचेर कसो बसो चलयता संवसार। खासा रिपोर्ट। रॉटवायलर पिटबुल जातीच्या सुण्यांचेर बंदी खातीर विधानसभेत हाडटले विधेयक। बंदर कप्तान खात्यांतर्गत येवपी न्हंय येरादारी खातें केलें वेगळें। इनलँड वॉटरवेज म्हणून दिलां नांव। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती। कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे करात रद्द। 7वो वेतन आयोग करचो लागू म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी। बुधवार आझाद मैदानाचेर केलें आंदोलन। आता पळयात खबरो विस्तारान। मंत्रिमंडळ फेरबदल जाता जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आमच्या भंडारी समाजाचो आमदार जिताचो मंत्रीपदा खातीर विचार करचो म्हणून समाजाचो फुडारी संजीव नायकान मुख्यमंत्र्याक आवाहन केल्लें। आमी जिता खातीर मंत्रीपद मागतात म्हणून सुदिनाच्या पोटान दुखलें काय कितें म्हणून संजीव नायकान उलोवन दाखयलें। ताका आतां मंत्री सुदिनान जाप दिल्या। पळयात हें कोफुसांव। मोगोपांतल्यान पयलेच फावट वेचून येवपी आमदाराक मंत्रीपद मेळचें ना म्हूण मोगोपान निर्णय घेतिल्लो। मोगोपाच्या वर्सुकी सर्वसाधारण सभेत हो निर्णय जाल्लो। तशेंच मोगोपा सोडून गेल्ल्या उमेदवारांक परती पक्षाची तिकेट दिवचे नात असोय निर्णय जाल्लो। आमी जिता खातीर मंत्रीपद मागलें म्हूण सुदिनाक भंय दिसलो काय कितें म्हूण संजीव नायक उलयल्लो। आपूण आनी दीपक जेन्ना पयले फावट आमदार जाल्ले तेन्ना आमकांय मंत्रीपद घेवपाची संद आशिल्ली, मात आमी तेन्ना मंत्रीपद घेतलें ना। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार मंत्रीपदा विशीं मोगोपाचे जे निकश आसात ते सुदीन ढवळीकारान तयार करूंक ना। ते तयार करपी वेगळेच आशिल्ले। तेन्ना भंडारी समाजाच्या संजीवान जे कितें उलयलां ताका हे विशीं कितें खबरूच नाशिल्ल्याचें सुदीन सांगता। जीत आरोलकर मांद्रेच्या आनी एक धडाडीचो लिडर भंडारी समाजाचो एमजीचो आसा। आमी मागले, आमी कोणाचे कार्ड उडोवंक नासले। आमी मागलेले सरकारा कडेन की तेका मंत्रिमंडळान घेवचो की सुदीन ढवळीकर जो सिनियर मोस्ट लिडर एक बहुजन समाजाचो एमजी पार्टीचो तेणे काल एक स्टेटमेंट दिलो की काल एमजीपीची एजीएम जाली। आतां ती खंय जाली ती खबर ना। आनी एजीएमान डिसिजन घेतलें की पयले फावटी तो निवडून येता तो एमजीचो आमदार पयले फावट ताका मंत्रीपद दिवप ना आनी तेणे घेवप ना। तेणे चेअरमॅन रावप। हे खंयचो न्याय? जेन्ना आमी आमच्या जिताक मंत्रीपद मागले ह्या सुदिनाक कित्याक भिरांत दिसली की जिताक दिवन तेका देवळीत दिलो? आमी कदापि हे मान करूंक घेना। सुदिनाक एक वॉर्निंग दिता, तूं आमच्या बहुजन समाजाच्या भुस्तार आयज 99 साकून आयज साकून मंत्री जालो आमदार जालो सो फावटी उलोवंक ना। पूण जेन्ना आमी फक्त एक फावट आमच्या आमदाराक मंत्री कर म्हणलो जाल्यार तुका रेझोल्युशन घेवचें पडलें। हांव जेन्ना 1999 आमदार जालो तेन्ना म्हाकाय अशें मंत्रीपद रोखडेंच आयिल्लें। पूण हांवें सांगलें ना, पयले टायमा हांवें मंत्रीपद घेना, दुसऱ्याक दिया म्हणून। जेन्ना दीपक आमदार जालो तेन्ना दीपकानूय पयले टायमाक येवना। हे जे आतां कितें उलयता पळय ते सगळे तांणी घडयल्ले गोश्टी, तांचे ताणीच। आमी दोगांनी पयले टायमाक केन्नाच आमदारके आसतना मंत्रीपदूय घेवना किंवा कांयच घेवना। आमी जो ठरयला कारण आमचे आमदार निवडून आयले नंतर दुसरे पक्षान वता आनी त्या खातीर तांचे कडेन बंदी जाता। नंबर 3, जो आमदार आमकां सोडून वता ताजेर एक्शन घेवप हे पक्षाचें कर्तव्य आसा। रूल हांवें करूना, तो रूल करपी आज आमच्यात ना। हो रूल 2007 पयलींचो हेंय तांकां खबर ना। कोण कोण ते उलयता। काल तो संजीव नायक कितें तरी उलयलो। हे रूल हांवें करूना, सुदीन ढवळीकारान केल्ले रूल न्हय। सुदीन ढवळीकारान कार्यकर्ते घडयले आनी आजून कार्यकर्ते घडयतलो।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विजयान कितें उलोवचे परस जाण दवरपाक जाय. विजय आनी काँग्रेसी भशेन आलेबाय कोलेबाय हाडून आमी मगोपा तयार करूंक ना. स्वताचे कार्यकर्ते घडोवन पक्ष मजबूत केलो आनी आमदार वेंचून हाडले. विजया भशेन न्ही. विजयात इतलीच कपासतात आशिल्ली जाल्यार 1999 मगोपा कित्याक फोडलो काय म्हणून मंत्री सुदिनाचो विजयाक प्रस्न. विजयान सुदिनाच्या मंत्रीपदाचेर केल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर सुदीन उलयतालो. एमजीपीक परतून मंत्रीपद मेळपाची शक्यताय खूप उणी. सुदीन ढवळीकाराक जाल्यार मंत्रिमंडळाक कशीच सुवात मेळपाची ना. सत्ते खातीर खंयच्याय पक्षा कडेन हात जोडपी पक्षाचो भौसान विचार करचो म्हणून विजय सरदेसाय उलयल्लो. ताका आतां मोगोपाचो फुडारी आनी मंत्री सुदीन ढवळीकारान जाप दिल्या. विजया भशेन आलेबाय कोलेबाय एकठांय करून आमी मोगोपाक घडोवंक ना. आमी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून तांकां आमदार म्हणून वेंचून हाडले. विजय अशें करता काय म्हणून सुदीन विचारता. ऐकात ताचें म्हणणें. हांव विजयाक प्रश्न विचारता की मेजॉरिटी येवन सुद्दां तांणी मोगो पक्ष कित्याक फोडलो 1999 हो म्हजो पयलो. नंबर 2, जर प्रत्येक पक्षाक खंयचोय आसूं मागीर BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, इतर पक्ष आसूं, तांकां जर 22 मेळ्ळे जाल्यार तांकां दुसऱ्या पक्षाची गरज कितें आसता. प्रश्न म्हाका दुसरो. आलेबाय कोलेबाय घेवन सरकारा करण्यापेक्षा स्वता कार्यकर्ते तयार करून आज पर्यंत मगोवन स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार केले. ह्या लोकांनी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार करूं ना. भारतीय जनता पक्षान स्वताचे कार्यकर्ते करून आमदार केले. काँग्रेसीन केल्या. आलेबाय कोलेबाय आतां सुद्दां विजय सरदेसाय कितें करता सेम थिंग. फुडेल उमेदवार जे खंय पडलेले आसा तांकां घेवन तो एक मोठ एकठांय माळ बांदपाक सोदता. तशांनी पक्ष वाडना. पक्ष वाडटलो जाल्यार संकरीतपणे एकठांय कार्यकर्ते करपाक जाय, बरे कार्यकर्ते तयार करपाक जाय आनी तांकां घेवन मुखार वचपाक जाय. तें हांवें केलें आनी त्या खातीरूच कार्यकर्तो कित्याक कितें करता, आमदार जाले नंतर कित्याक कितें करता हें डिसिजन हांवें घेवना. हांव जेन्ना 1999 आमदार जालो तेन्ना म्हाकाय अशें मंत्रीपद रोखडेंच आयिल्लें, पूण हांवें सांगलें ना, पयल्या टायमा हांवें मंत्रीपद घेना, दुसऱ्याक दिया म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयज गुरुपौर्णिमा. आपल्या गुरूचो आदर करपाचो दीस. पुर्विल्ल्या काळा सावन गुरुप्रती आपली भावना उक्तावची प्रथा फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयल्या. भारतांत गुरुपुनवेक आगळे वेगळे म्हत्व आशिल्ल्याचें दिसून येता. बिरेस्तारा प्रोग्रेस हायस्कूल पणजेच्या विद्यार्थ्यांनी सरकारी प्राथमीक विद्यालय पणजे सेंट्रलांतल्या शिक्षकांची गुरुपुनवे निमतान ओवाळणी केली. बंदर कप्तान खात्या अंतर्गत येवपी न्हंय येरादारी खातें वेगळें करून ताका इनलँड वॉटरवेज म्हणून नांव दिलां. तशेंच NSS राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाची स्थापणूक केल्या. तशेंच रॉटवायलर आनी पिटबुल जातीच्या सुण्यांचेर बंदी खातीर विधानसभेत विधेयक हाडटले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. बंदर कप्तान खात्यांतर्गत येवपी न्हंय येरादारी खातें वेगळें करून ताका इनलँड वॉटरवेज म्हणून नांव दिलां. मंत्रिमंडळ बसकेंत हे विशीं निर्णय जालो. तशेंच रॉटवायलर आनी पिटबुल जातीच्या सुण्यांचेर बंदी खातीर विधानसभेत विधेयक हाडटले. ह्यान फुडें रॉटवायलर आनी पिटबुल जातीची सुणी पोसपाक मेळची ना. सद्याक जांचे कडेन हे जातीची सुणी आसात तांणी तांची जतनाय घेवची, पूण ह्यान फुडें भायल्यान सुणी हाडून ती पोसपाक मेळची ना
येवपी विधानसभा अधिवेशनात हे विशीं विधेयक पास करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच ह्या सुण्यांच्या ब्रिडिंगाचेरूय बंदी हाडटले म्हणून मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयलो. The Factories Goa Amendment Bill 1948 is in force in the state of Goa. ताका एक amendment हाडला for the ease of doing the business. Okay. Release of second. Formation of the state NSS cell in the state of Goa for the recruitment of the staff for the state NSS cell and the creation of the post in the for the state NSS cell. NSS cell आम्ही वेगळो एस्टाब्लिश केला. त्याच्या खातीर सेपरेटली स्टाफ आनी हेचे सगळे रिक्रूट करपाक सुरवात केल्या. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनचो रिपोर्ट 24-25 हो कॅबिनेटाच्या मुखार दवरलो. तो एसेंब्लीत दवरतले. Appointment of the consultant specialist and technician staff and on the contract basis under the Directorate of Health Services. Surgeon 10, gynecologist 10, physician 10, orthopedician 10, anesthetist 10, pediatrician, staff nurse, anesthesia technicians. हे जे आहा सगळे ते सगळे अपॉइंट केले. टोटल जवळपास 170. टील द फिलिंग ऑफ द न्यू पोस्ट. सगळे डॉक्टर्स आणि स्टाफ नर्स फक्त 100. Declaring the Director of River and Navigation Department as a head of the Department of under Rules and Business of the GRDP, Department of the Inland Waterways into the two separate department. Captain of पोर्टाच्या अंडरूच आशिल्लें रिवर एंड नॅविगेशन ते डिपार्टमेंट ऑफ द इनलँड वॉटरवेज म्हणून सेपरेट डिपार्टमेंट करून ताका HODs केलो. गोवा एनिमल ब्रिडींग डॉमेस्टीक अँड रेग्युलेशन्स कॉम्पेन्सेशन्स बिल 2025 हे कॅबिनेटाक हाडला. असेंब्लीक वतले पास जावपाक. Goa Animal Breeding and Domestications Regulations and Compensations Bill 2025. It is for the तुझे रोटवायलर आणि पिटबुल ह्याच्या त्याच्या सगळ्या खातीर पूर्णतः. काय घडटा बुलडॉग आणि रोटवायलर आहा पळय वेनूस इम्पोर्ट करप ना हाडप ना आनी पोसप ना. म्हणजे पुसता तेंका कितें आतां जेंचे कडेन आहा तेंका आसा ते मेंटेन करप. तुम्ही फाटले दिसांनी सर्वे करपाचो आशिल्लो न्हू? सर्वे ऑलरेडी जाला. सर्वे जालो आसा तेंचेर काय एक्शन बीन काय नाही नाही आसा ते मरासर उरतले लोक पोसू करता. जे पळय हाडटले भाशेन जावं आणि ब्रिडींग बी करतात तेंचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे रद्द करचे, 7वो वेतन आयोग लागू करचो, तशेंच उण्यात उणे 26,000 म्हयन्याक पगार करचो अश्यो साबार मागण्यो घेवन अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारा आझाद मैदानाचेर मोर्चा हाडिल्लो. ह्या मोर्चाक अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन तेंको दिल्लो. चारूय कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे रद्द करचे. पंचायत, गोवा डेअरी, PWD कामगार पुरवण सोसायटीतल्या जायत्या कर्मचाऱ्यांकूय 7वो वेतन आयोग लागू करप गरजेचो आसा. तशेंच उण्यांत उणें वेतन 26,000 रुपया मेरेन करचे. सगळ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक कायमस्वरुपी करून थारावीक मुदतीचे कंत्राट रद्द करप. तशेंच सगळ्यांक समान वेतन दिवपी आनी दर्जो सुनिश्चित करप गरजेचो आसा. अश्यो साबार मागण्यो घेवन अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर मोर्चा हाडिल्लो. पहिले म्हणजे आमकां सरकारी सेवेत कायम करून वेतन श्रेणी द्या हो आसा दिया आणि ना तर आमकां मिनिमम वेजीस 26,000 तेंच्यांनी घालून दिल्ले आसा सेंट्रलाकसून ते दिया. आणि पेन्शन स्कीम तयार करा आणि नंतर आमकां ग्रॅच्युटी दिया. नंतर आमकां बाकीचे काय आमचे डिमांड आसा. FRS सिस्टम आसा आमची मोबायलाचेर, ती FRS सिस्टम बंद करप अशें म्हणून की आमी जेन्ना बेनिफिशरींक स्टॉक दिता पळय न्हू तेन्ना आमकां फेस ऑथेंटिकेशन करता बेनिफिशरीचें. आनी इवन आमचे मोबायल जे पळय आसा न्हू ते मोबायल गव्हर्मेंटान दिल्ले 4Gचे तेवूय मोडलेले आसा 75%. स्वता अंगणवाडी वर्करां आपल्या स्वता मोबायलांचेर काम करता आणि ताका लागून आतां आमी फाटीं आमच्या डायरेक्टराक मेळ्ळी तिणी सांगल्या की आतां रोखडेच दितले म्हणून ते मोबायल. त्या प्रमाणे आमी त्या मोबायलांचेर काम करतली. आणि दुसरें म्हणजे FRS सिस्टम आसा ती कंप्लीट बंद करा असो म्हणून सेंट्रलाकसून दिल्लो आसा. म्हणून FRS केले काय ना तेच तिणी हें करपाचें अशें.
आणि KYC बी करूंक लायता बेनिफिशरीची आमकां 2262 तेजे वर्कर आनी तेजी तितलीच हेल्परां कांय एक रिटायर जाल्ले आसा कोण एक्सपायर्ड जाल्ले आसा ती कमी आसा टोटली 2500 टोटल आसतली. जे सेंट्रलाच्यान स्कीम आसा ते स्किमीन आमकां फक्त आमच्या गोंयान आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमी युनिटीन रावन जायते कितें मेळलेलें आसा. तशेंच आमी मागता जी सेंट्रलाची स्कीम आसा जाल्यार सेंट्रलाकसूनच आमकां तेंच्यांनी स्केल लावन दिवपाची. थंयच्यान तर जालें एक हें जातलो पेन्शन आसा तें आमकां मेळना ते पेन्शनी आमकां मेळपाक जाय हो आमचो मोस्ट डिमांड आसा. आनी जशें जशी म्हारगाय वाडटा तशें पगारूय वाडचो आनी सगळे पेन्शन वाडचे सगळे वाडचे हो आमचो सगळ्या वर्करांचे तर्फे आमचो डिमांड आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. 3 महत्वाच्या उदका प्रकल्पां खातीर कर्नाटकाचो उदका स्रोत मंत्री DK शिवकुमार हांणी केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव तशेंच जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. DK शिवकुमारान कळसा बांदोरा प्रकल्पा विशीं केंद्रीय मंत्र्या कडेन चर्चा केली. गोंय सरकाराक कळसा बांदोरा प्रकल्पाक विरोध करपाचो कसलोच अधिकार ना. कळसा बांदोरा प्रकल्प मार्गाक लावपा खातीर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांचे कडेन कायदेशीर उपायांचेर चर्चा करतलो अशें शिवकुमारान म्हणलां. कळसा भांडुरा आणि म्हादय प्रकल्पाचेर गोंयान कर्नाटकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. ह्या प्रकाराचेर DK शिवकुमार हांणी नाराजी उक्तायली. आमच्या राज्यांत जावपी प्रकल्पाचेर गोंय सरकार आमकां कशें कितें नोटीस काडपाक शकता अशें DK शिवकुमार विचारता. आमकां प्रस्न विचारपाचो अधिकार फकत केंद्र सरकाराक आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. कर्नाटक सरकार कळसा भांडुरा ह्या प्रकल्पा खातीर आमकां सगळ्यांक खबर आसा ते नेट लायत असतात. केंद्राचेरूय ते दबाव हाडपाचो प्रयत्न करतात आनी असोच एक भाग म्हणून मंगळारा कर्नाटकाचे जलस्रोत मंत्री DK शिवकुमार हांणी केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतल्यो. हातून केंद्रीय राना पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव तसेच जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांची तांणी भेट घेतली. आणि ही भेट घेतल्या उपरांत जेन्ना पत्रकारां कडेन ते उलयले तेन्ना तांणी अशें म्हटलां की गोंय सरकाराक कळसा भांडुरा ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाचो कसलोच अधिकार ना अशा तरेचें वक्तव्य तांणी थंय मिडिया कडेन उलयतना किंवा मिडियाक कोट दितना DK शिवकुमार हांणी दिल्लें आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कळसा भांडुरा प्रकल्पाक गोंयचो विरोध आसा आनी हें सगळें प्रकरण जें आसा तें कोर्टानूय पाविल्लें. मागीर म्हादय तंटा लवाद स्थापन जाल्लो आनी ह्या म्हादय तंटा लवादान निकाल दितना उदकाचें वांटप कितलें आसचें कोणा खातीर हें ठरोवन दिल्लें आसा. पूण गोंय सरकारान ह्या उदक वांटप जो तांणी हें केल्लें आसा तेका आव्हानूय दिल्लें आसा. सो हे सगळ्यो बाजू आसतना केंद्र सरकारा कडेन परत वचून आनी वेगवेगळी डेलिगेशनां घेवन किंवा परत तांकां मंत्र्यांक मेळून कर्नाटक हो प्रकल्प जावपा खातीर प्रयत्नशील आसा. आनी ताचोच एक भाग म्हणून परतून एक फावट DK शिवकुमार हांणी केंद्रीय मंत्र्यांची जी ती भेट घेतल्या तांच्या वांगडा चर्चा केल्या. तांणी अशें सांगलां की केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्याय कडेन वेळ पडला ते ह्या सगळ्याचेर कायदेशीर उपाय काडून हो प्रकल्प कसो मार्गी लावप हाचेर चर्चा करतले अशें DK शिवकुमार हांणी सांगलां. आनी ते DK शिवकुमार अशें म्हणटात की गोंयाक ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाचो कसलोच अधिकार ना अशें तांणी वक्तव्य केलां. सो ताका लागून आतां हाचेर गोंय सरकार कितें भुमिका घेता किंवा हाचेर गोंय सरकार कितें जाप दिता हें पळोवचें पडटलें. नाजाल्यार कर्नाटक आमी जशें पयलींय पळयलां त्या प्रमाण तांच्यो कुरगोडी ह्यो चालूच उरतल्यो आनी त्याच कुरगोडीचो एक भाग म्हणून आमी ही केंद्रीय नेत्यांची तांणी घेतिल्ली भेट आनी तांचें आयिल्लें वक्तव्य ह्या कडेन पळोवपाक शकतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विश्वनाथ नेने परवरी. ऊस उत्पादकांक काळखान दवरून सरकारान संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यार हेर कसलेच प्रकल्प हाडचे न्हय. तशें जालें जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन दिल्या. तशेंच संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो म्हणून तांच्यांनी परतून मागणी केल्या. बुधवारा गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेची बसका जाली. संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाचें आश्वासन दिवन सरकार ऊस उत्पादकांची दिशाभूल करता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बेगीनूच हो कारखानो सुरू करतले अशें आश्वासन दिल्लें. मात कारखानो सुरू करपाच्या मागणेचेर अजूनय दुर्लक्ष केलां अशें गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचें म्हणणें. कारखानो सुरू जावचो अशी ऊस उत्पादकांची इत्सा आसा. मात ऊस उत्पादकांक काळखात धरून संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यार IIT वा हेर कसलेच प्रकल्प हाडपाचो विचार सरकारान करचो न्हय. अशा तरेचे प्रकल्प हाडल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन दिल्या. पत्र कर म्हणटाले आमी केल्लें आसा पूण आजून तरी ना. म्हणटूक आतां आमी परत आनी एकदां ट्राय करतले आमी वता मेळोन आनी फुडलो जो विचार आसा तो आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन
केल्लें आसा ऑलरेडी पूण आमचें तें चालू आसा पूण फुडें आमी चालू दवरतले ते मेन डिमांड आमकां फॅक्टरी चालू जाली जायी. जर सरकार एक इंडिव्हिज्युअल सरकारने एक संघटना गोंयची जी ऊस एक फॅक्टरी चलयता तेंचे कडेन तेणी जर मागलेले अपार्टमेंटां जर तेंचे कडेन आपूण बाचावपाची जायना जाल्यार एक लोकशाही ना म्हणची पडटली म्हाका. आमचो सीएम मरे तुमी आमकां सांबाळपाचें तूं सांबाळना जाल्यार कोण सांबाळटलो? आज सरकार मागणी करता की आमची फ्री जाल्यार पेजे लाय आनी ते पेजे लावपाक जर जमना जाय जाल्यार मागीर आमकां फुडार पेड्ड्यार आसा आमकां जाय तें करचें पडटलें वेळ पडल्या. 2 वर्सां पयलीं पासून गणपती इलेक्शन सरकारान हांगाच हेजेर सीएमान सांगना की संजीवनी फॅक्टरी चालू जातली. तुमी कशेंच विभागात ना संजीवनी फॅक्टरी बंद केली ना ती चालू आसा ती कांय कारणां खातीर बंद ना ती चालू जाता. आज म्हणल्यार आमकां गेल्यार सीएम तेच सांगता फॅक्टरी चालू जातली. मजगतीं सरकार लोकांक विस्वासात घेनासतना व्हडले प्रकल्प चालीक लायता. संजीवनी कारखान्याच्या जाग्यार ट्रक टर्मिनल येवचो अशें कांय लोकांचें मत आसा. ते प्रमाण सरकारान लोकांक विस्वासात घेवचे. IITचो विशय येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो अशें विजय सरदेसाय सांगता. गोंयांत खंयचेच प्रकल्प येता लोकांक म्हणटा विश्वासात घेनासतना इतल्यो युनिवर्सिटी येतात जमनी हडप केल्या सगळ्या कडेन पब्लीक जे स्थानीक लोक आहा तेंचे ओपोजिशन खंयच लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कांय डिसायड करता. सरकार डील करता आनी मागीर जमनी हडप करता. लोकांक जर IIT संजीवनीचे जमनी कोताक येता आनी लोकांक जर दिसता की नोकऱ्यो क्रिएट लागता लोकांक आतां तुमी एक डिमांड केला की ट्रक टर्मिनस येवचो. संजीवनीच्या जाग्यार जर ट्रक टर्मिनस येता आनी कंजेशनाचो इशू सॉल्व जाता जाल्यार लँड प्रॉपर्ली. पूण लोकल्सांक विश्वासात घेनासतना सर्वे चालू आसा सध्या. सगळ्या कडेन विश्वासात घेवनूच गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत जावपी धिऱ्यांचेर नदर दवरून फावो ती कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मामलेदार पुलीस निरीक्षक गोरक्षक तशेंच पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 दक्षता समित्यांची स्थापना केल्या. मडगांव, मायणा, फातोर्डा, कोलवा, कुंकळी, वेर्णा आनी मुरगांवां ह्यो समित्यो स्थापन केल्यात. धिऱ्यांचेर कंट्रोल हाडपाक लागून दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान कमिटी फॉर्म केल्ल्यो आसात. प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक वेगवेगळी कमिटी आसतली. तातूंत भितर मामलेदार, त्या कन्सर्न पुलीस स्टेशनाचो PI, वेटरनरी डॉक्टर आनी एनिमल रेस्क्यूचे मेंबर हातूंत भितर आसतले. ह्यो कमिटी धिऱ्यां ज्यो इलिगली धिऱ्यो ऑर्गनायज जातात तांचेर आळो कसो घालपाचो आनी ह्यो खंय ऑर्गनायज जातल्यो कश्यो ताचे मुखार त्यो बंदी कशी करपाच्यो हाका लागून ही कमिटी तांणी निवडिल्ली आसा. ही कमिटी निवडपा फाटलें कारण म्हणजे उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा नंतर ही कमिटी निवडिल्ली आसा. आतां प्रश्न येता तो असो, धिऱ्याचेर ऑलरेडी बंदी आसा आनी दक्षिण गोंयांत मोठ्या प्रमाणात धिऱ्यो ह्यो जातात. कोलवा, मडगांव, नावेली, वेर्णा, कुंकळे ह्या भागांनी, ह्या पुलीस स्टेशनाच्या भागांनी ह्यो धिऱ्यो, मायणा, कुडतरी मोठ्या प्रमाणात जातात आनी हांचेर अजून पर्यंत बंदी हाडपाक शकना. ताचे फाटल्यान वेगवेगळी कारणां आसा. कारण स्टाफ कमी आसा, पूण आतां ही कमिटी तयार केल्ली आसा आनी ही कमिटी जी आसा ही कुंकळे पुलीस स्टेशना खातीर, कोलवा, मायणा, कुडतरी, मडगांव, फातोर्डा, वेर्णा, मार्मागोवा ह्या पुलीस स्टेशना खातीर ही कमिटी सगळे ह्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिशियना भितर ही कमिटी केल्ली आसा. आतां ही कमिटी खरेंच काम करतली काय बेश्टी कोर्टाक दोळ्याक उदक लावपाक हे येणारो काळच सांगतलो. म्हणटकच ते खातीर मडगांवचें नांव दवरप. AI आधारीत हजेरीक विरोध करपी पंचायत सचिवांचेर पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन खर टिका केल्या. ते फकत आपली जापसालदारकी टाळपाचो यत्न करतात. कार्यालयांत हजर नासपी हाका विरोध करतात अशें गुदिन्होचें म्हणणें. AI आधारीत हजेरीची नोंदणी सगळ्या खात्यांनी सुरू जावपाक जाय. तांत्रीक समस्यांचो सुटावो जालो काय पंचायत संचालनालयात AI आधारीत हजेरी सुरू जातली अशें मंत्री माविनान सांगलें. AI अटेंडन्स जे नाका म्हणपी पयलींच एडमीट करता की आमी ड्युटेर सारके आसना म्हणून आमकां डॉजिंग करपा जाय, आपण जाग्यार आसपाना. वाय शूड दे ऑब्जेक्ट अटेंडन्स वीच इज बीइंग रेकॉर्डेड?
there is no excuse for this. AI attendance will come. It is about to be completed. Some small technical things are to be sorted out, including geo tagging. ते सगळे जाल म्हणटच आम्ही ते लॉन्च करतले बेगीनचे बेगीन. And it may start from what they are saying. No, it should not be only for panchayat. It should be for everybody. It will be for everybody. But we are starting from the panchayat department. And they have object sevak word, sevak. They don't That want... is not that nothing is decided. That is being decided. Understood, no? Okay. But terminology should actually not make a difference. Okay. Understood, no? But whatever terminology that is being used, it should not create confusion. Why they should be worried on that also, I don't understand. येरादारीचे नेम मोठ्ठेल्यांक येरादारी पुलिसांनी तालाव दिलो. हो तालाव भरपा खातीर 7 दिसांची मुजत दिली. मात पणजेच्या RTO कार्यालयातले ऑनलायन पेमेंट सिस्टम बंद आशिल्ल्यान लोकांक वरांची वरां लायनीक रावचें पडिल्लें. देखून हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर QR कोड बसोवपाक सांगला अशी माहिती मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिली. ना खातीर RTO खूप गर्दी आसता. I have told to streamline the whole thing. QR कोडाचेर पे करपा मेळटलें. They are doing it. They have already done it. That is already solved. प्रोसेस तशी स्लो RTO खूप गर्दी. I told to expedite that. As I told you, QR कोडाचेर पे करपा मेळटलें आनी स्टाफ घालपा लायला. भारत सरकाराच्या नेमाप्रमाण एक चाचणी पॉझिटिव्ह आयल्यार लेगीत ह्या व्हायरसाक लागून प्राणी संग्रहालय उगडूंक मेळना. पूण आतां सगळ्यो चाचण्यो नेगेटिव्ह आयल्यात. देखून बोंडल्या वन्यजीव अभयारण्य पुरायपणान उक्तें आसा. तशेंच आमचे कडेन कांय नवे येवजण्यो आसात जाचेर फावो त्या वेळार चर्चा जातली म्हणून मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. बुधवारा मंत्रालया भायर पत्रकारांनी विचारल्या प्रस्नाचेर जाप दितना मंत्री उलयलो. वेगळ्या तरेचे चॅक्स मेगा कॅम्पच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक आयडेंटिफाय करून आमकां कितलेय हार्टाचे केसीस गावले. केन्ना केन्ना लोक हांव आतां ब्लड टेस्ट बी आमचे पॅरामिटर्स 1 in 3 months चॅक करता. पूण लोकांक तशें बाय डिफॉल्ट हे सगळें करपाक जाय म्हणून करपाची गरज आसा. लायफस्टायल चेंज एक गरजेची गोश्ट आहा. हे आमी वेगळे तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. सर अनेक बोंडला फंक्शनिंग सर कसं चालू आहे बोंडला? चालू आहे. एक्झॅक्ट नवीन काही नोटिफिकेशन आलेत का बोंडला? नोटिफिकेशनचा प्रश्न नाही आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं असतं की इवन इफ वन टेस्ट कम नेगेटिव्ह देर इज नॉट ओपन बिकॉज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हायरस. नाव देर इज ऑल द टेस्ट कम नेगेटिव्ह. ना बोंडला इज फुल्ली ओपन अँड वी हॅव गॉट सर्टन मोर प्लॅन विच आय विल डिस्कस ॲट अप्रोप्रिएट टाईम. आपल्याला मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवचा आमचा प्रयत्न. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक TVच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार. नमस्कार. NEP न्यू एज्युकेशन पॉलिसी नवें शैक्षणिक धोरण हाजें इम्प्लिमेंटेशन आमी कशी चल्लां गोंयांत हाची चर्चा करीत आसात. 2 वर्सां आमी कांय तज्ञांक आपयल्ले ताचे संदर्भांत